कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयांत भायल्यान अजूनय फॉर्मेलिन आशिल्लें नुस्तें येता. देखून भायल्यान येवपी ह्या नुस्त्याची चांचणी करपी SPDAची लॅब परतून सुरू करात. गोंयचो रांपोणकारांचो एकवटान मागला. भायल्यान येवपी नुस्त्यांत फॉर्मेलिन आसा काय कितें हें तपासपा खातीर लॅब सुरू केल्लो, पूण त्या उपरांत तो बंदच आसा. 2019 वर्सा SPDAन मार्केटांत उबारिल्लो होच तो लॅब. थंय तंत्रज्ञानाची वाड जावंक ना. जाली वाड ती झोपां आनी झिळी. सद्याक खंय भितर कामगार रावतात. राष्ट्रवादीन ते कडेन बोट दाखयलां. भायल्यान येतल्या नुस्त्यांची तपासणी जायच ना. सरकारान लोकांचे भलायके कडेन पुराय तरेन आड नदर केल्या. देखून प्रयोगशाळा सुरू करून तातूंतल्यान दिसपट्ट्यो चांचण्यो जावपाक जाय. राष्ट्रवादीचो फ्रँकी डिमेलो आनी गोंयचो रांपोणकाराचो एकवट ऑलेन्सियो सिमॉन्स मागता. आयज आमी एक टेस्टिंग लॅबोरेटरीचे भायर आसा SCPDA कडेन, आनी हे 2019 बांदलेले केन्ना कित्याक फॉर्मेलिनाचो इश्यू जाल्लो म्हणून. पूण आयज बाजारान पळयलो जाल्यार, स्पेशली होलसेल मार्केटान पळयलो जाल्यार, जे बॉक्स पळय नुस्तें येता भायरसान ते आजून पासून फॉर्मेलिन येता. आमचे जे एंड कन्झ्युमर्स पळय आहा ते चडान चड ते नुस्तें घेयना. आनी जे पळय मार्केटी भायर पळय आसा होलसेल मार्केट, ती पळय नॉन फिशरमॅन पळय ती विकता, ती बायलां पळय आसा ती सगळी फॉर्मेलिन फीश विकता. सो हांव कितें म्हणटा, SCPDAन हो पयलो टेस्टिंग करपा जाय, स्पेशली एट बेन्स पिरियड टायम. चडान चड नुस्तें पयरसान येता, आंध्रा ते सायडींतल्यान येता. सो हे फीश 90% फॉर्मेलिन आसा. सो हांव कितें म्हणटा, जे हेल्थाचे पळय इश्यू आसा ते हेल्था प्रमाणे SCPDA चेअरपर्सनाक हांव रिक्वेस्ट करता, विल्फ्रेड डिसाक, की हें पळय हा बंद आसा ते पयलें ऑपरेशनल करचें, आनी एटलीस्ट वीकली, इनफॅक्ट डेली वीथ डिमांड that they should be testing done, because today we are buying expensive fish. As fish has become out of the reach of the common people, at least what we are eating should be healthy. That is one reason, is because obviously there is less fish in the ocean. But now what fish we are getting, if that also is poisonous, आमी आनी करपाचें कितें? कोरोना एक व्हडलो पॉयझन येयलो, आतां जेवणाचेर पॉयझन येतलो जाल्यार आमी आनी लोक उरतलो न्ही गोंयांत. सो हांव मागता सरकाराक, इन्क्लुडींग प्रमोद सावंताक, हो इश्यू जो आसा ताबडतोब घेवचो आनी प्रॉपर टेस्टिंग करून लोकांक क्लीन आनी फ्रेश हेल्थी फीश दिवचे म्हणून मागता. आयज आमी SDPA मार्केट मारगांव हांगासर आहा, आनीक एके वाटेन CZMPचो इश्यू चलता. आनीक ह्या टायमार पळोवपाक गेल्यार हांव हे फाटीन पास जातालो. हाचे आमचे लॅब जे नुस्तें टेस्ट करपाचें तेणी बांदलेलें ते अशी पडलेले आहा पळय. एक बरें इनॉग्रेशन करून एक बरो मोन्युमेंट कसो फातर बसयलो. पूण हाचो फायदो कितें गोंयांक, गोंयकारांक कितें फायदो आहा? हें फकत बांदलां आनी कशेंच सोडलां. सकाळीं आमी होलसेल फीश मार्केटांत वचत जाल्यार थंयसर टेस्टिंग म्हूण तें सारकें जायना. जंयचो मनीस कोण टेस्ट करपाक येता, जावं दोतोर वो ऑफिसर, तो एके सुवातेर रावता आनी ताका एक रेडीमेड मनीस जो ताणें बसयला तो हाडून दिता. आतां तो हाडटा तो सारको हाडटा वो ना हाडटा हाची चवकशी करपाची गरज. कोण चवकशी करना, आपल्याक जाय तें आपूण करता. म्हूण त्या हांव म्हूण गेलो, तूं गेलो, तो ते गेलो आनी देव समजतालो. हें आयज ह्या गोंयांत चल्लां. आनी भोव करून आयज आमी ह्या पॅन्डेमिकान चलता आसतना सो फॉर्मेलिनचे येता तेन्ना तो इश्यू जावन टेस्ट करपाक म्हणून एक बोवाळ जालो. आतां टेस्ट करपाक हें बांदलां, तें कोण यूज करता? ताचो फायदो कितें आहा आमकां गोंयकारांक? पळय भितर वचून पळयलें जाल्यार कोण भायले बेश्टे लेबर कशे रावता. सो दे शूड क्लियर, तेणें सांगपाक जाय, बाबा हें आमी फकत बांदलां पूण रावपाक लेबरांक दिलां. हाचो कितें गोंयकारांक फायदो कितें आहा? सो हांव मागतां आमचो SDPA चेअरमॅन तसोच ह्या सरकारा कडेन, लोकांक फुटोय नाका, लोक फोटल्या, लोक सगळे जाणा. आयज CZMPचेर देखून आमी उलयली जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. सकाळीं आमकां लॅबाचेर
एक विनंती STPच्या चेअरमॅना कडेन विल्फ्रेड डिसा आनी गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अलॉंग विथ विश्वजीत राणे हे ताबडतोब तुम्ही बेगीन ओपन करचे आनी हे फंक्शन जावंक लोकांक फॉर्मालीन फ्री म्हणून नुस्तें दिवचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सांखळी पालिकेंतले भाजपा काँग्रेसी मदले कोफूसांव सगळ्यांक खबरच आसतलें. मुख्यमंत्री तशेंच थळावो आमदार प्रमोद सावंताचो गट आनी धर्मेश सगलानीच्या फुडारपणा सकयल्या काँग्रेस गटात ह्या ना त्या कारणान राजकारण चालूच आसता. आतां पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारा वयल्यान बोवाळ पडला. आदलो नगराध्यक्ष सांगता पालिकेन कर्मचाऱ्यांचो 3 म्हयन्याचो पगार फारीकूच करूंक ना. नव्या नगराध्यक्षाच्या म्हणण्या प्रमाण ताणें पदभार स्विकारून 2च म्हयने जाल्यात. देखून 3 म्हयन्यांचो पगार आपूण कामगारांक कसो फारीक करतलो. जून म्हयन्याचो पगार आशिल्लो तो हालींच फारीक केला. दुसरी गजाल, कंत्राटी कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यात. देखून तांकां पगार घालपाचो प्रश्नच येना अशेंय ताचें म्हणणें. पळयात हे कोफूसांव. पासून तर आजपर्यंत म्युन्सिपाल्टी जाली तरी सदीत कामगारांक सतोवप हे ते चालूच तेन्ना आसा. कित्याक की बाबा कामगारांक सतोवन कामगारांक काम करचें आनी म्युन्सिपाल्टीचेर कसलो तरी इफेक्ट जावचो हे तेजो उद्देश आहा. तर ते कशेंच आमी घडोवन दिवचे ना. कित्याक आमचे कामगार आसा हे सदीत बरें काम करीत आसा आनी जे पळय लोक ज्या लोकांक पळय सहकार्य गावंक जाय ते गावात आसा. सदीत ते सांगतात की आमी 17 जाण कामगारांक काडटले, 17 जाण कामगारांक काडटले. कामगारांक जे कामगार आसा त्या कामगारांची जी संख्या ती आमचो पयलींचो चेअरपर्सन आहलो बाब धर्मेश सगलानी त्या टायमा वयली आनी आतांचो हितून कांयच डिफरंट ना. तितकेच कामगार आहा, तितकेच लेबर आहा, तितकोच ऑफिस स्टाफ आहा, तितकोच टेक्निकल स्टाफ आहा आनी तितकोच अकाउंट्स डिपार्टमेंटान आसा. आतां काडप कित्याक काडूंक सोदता हे बी कळना. म्हटल्यार कामगारांक काडून तेंचेर अत्याचार करप, अन्याय करप तेंचेर हो आमकां तरी खंयच आमी खपोवन घेवचे ना. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे सांखळी म्युन्सिपाल्टीचो एक्स चेअरपर्सनान जो म्हाजेर आरोप दाखयला की हांवें 3 म्हयने जाले पेमेंटूच घालूना म्हणून स्टाफांक. तेणेन ह्या विशयाचेर बरी स्टडी करून येवची आसली. राया चेअरपर्सन जावन आयज फक्त जाला 2 म्हयने 10 दीस आनी तो उलयता 3 म्हयने हांवें सॅलरी घालूना म्हणून. फक्त 1 म्हयन्याची सॅलरी तेंची पेंडींग आसा जून म्हयन्याची. ती बीन हांवें सकाळी 9:30 रिलीज केल्ली आसा तेंची सॅलरी. हांव एक कामगारूच, म्हाका खबर आसा की कामगाराचेर कितें अन्याय जाता तो. 5 तारखेची सॅलरी 6 तारखेक येवप म्हटल्यार हे हेंच्यांनी म्हाका शिकोवपाचें न्हू. हे जायत बिझनेसमॅन, ताका हांव इतलेंच सांगूंक सोदता. सेकंड म्हटल्यार चेक हांवें सायन कित्याक मारूना तें बीन ताका सांगता. आमची 1-2-3 रेजोल्युशनां आसली की लेबर स्टाफ कामाक येता पळय तेंचे संडे भरून दिवचे म्हणून. ते आयज पर्यंत केले ना. आमचे स्टाफ अशें आसा की हेजेर तेजेर धुकलता ती कामां. हेणीन करपाचें तेणीन करपाचें म्हणून तेंची सॅलरी काडुना म्हणटा. हे स्टाफाक आमी ऑफिस स्टाफाक सॅलरी मेळटा पळय ही आमची लेबर काम करता म्हणून सॅलरी मेळटा. हे हांव आख्ख्या साकेकारांक सांगूंक सोदता. ते नासले लेबर जाल्यार हांकां सॅलरी मेळपाक इतलें कठीण आसलें. तो डोर टू डोर कलेक्शन करता म्हणून ते गार्बेज कलेक्शनाचो सॅलरी वयता आमच्या स्टाफांच्या. तो सांगता पळय तेणेन 3 म्हयने पेमेंट करुना म्हणून. खंयच्या स्टाफाक पेमेंट करुना? कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक पेमेंट करुना काय ऑफिस स्टाफाक पेमेंट करुना? कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक आमी पेमेंट करपाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची न्हू, चेअरपर्सनाची न्हू, सीओची न्हू. कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताका आमी लेटर केल्ले आसा की आमी तुजो स्टाफ टर्मिनेट केल्लो आसा म्हणून. तरी स्टाफ येता ताका आमी पेमेंट करपाक रिस्पॉन्सिबल ना. सांखळी म्युन्सिपाल्टीन विनाकारण स्टाफ बोललेलो आसा. डीएमएचे एप्रुवल नासतना डीएमएचो सर्क्युलर आसा 2017 तेन्ना धर्मेश सगलानी चेअरपर्सन आसतना आमी स्टाफ काडलेलो आसा आनी हे विनाकारण स्टाफ बोलला. एकामेकाक आपडटा स्टाफ. काय यूज ना त्या स्टाफांचो. एकामेकाची डाग पडलेलो केन्ना मनशाचो वयचो ना म्हणून हांवें ती फायल स्टडी करून कावन्सील मिटिंगेक घातला. चड एमावंट आसा म्हणून. कमी एमावंट आसलो हांव तिचो रिलीज करतलो आसलो. तिका धर्मेशाच्या टायमार आमी सस्पेंड केल्ली. तिची आमकां एज प्रूफ मेळनासली म्हणून. ह्या आख्ख्या प्रेसवाल्याक सांगूंक सोदता कित्याक ही मिडिया आख्खे साकेन पावोवन जावो आमी कितें करता कितें. आमकां साकेकारांचे कांयच ना, पयशे कोणाचे कांयच खावपाचे अशें हें ना. आमी बरी सुळसुळीत सांखळीची म्युन्सिपाल्टी चलयतले इतलें तुमकां हांव आश्वासन दिता. बेश्टोच राया पार्सेकर चेअरपर्सनाचे अन्याय करूं नाका.
आख्ख्या लेबर स्टाफाक विचारा कितें हांव करता, काम कितें करता आसा पळय, आनी आख्ख्या साखळेकारांकूय विचारूंक शकता. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां. फक्त सांगूंक सोदता, साखळीकारांक स्पेशली सांगूंक सोदता, इतले दीस आमी उगी रावले, हे मॅटर सबज्युडिशियल आसले म्हणून आमी उगी रावले. तेंच्यांनी आमकां कारण दिलें उलोवपाक. सांखळी म्युनिसिपालिटी 2 म्हयने 10 दीस जाले आयज आमी काबीज केला. आमचो चेअरपर्सन बसयला, वायस चेअरपर्सन बसयला. तेन्ना पासून बीजेपी सरकारान सांखळी म्युनिसिपालिटी पॅरलायज करून उडयला. सीओ 3 काय 4 वीक लिव्हेर गेलो. चार्ज दिलो बिचोले सीओ, तो विकाक 2 फावटी येता. ताका लागून सगळी कामां आमची पेंडींग उरलेली आसा. आमी 2 मिटींग घेतली, ऑर्डिनरी मिटींग घेतली, स्पेशल मिटींग घेतली, तितून ठराव घेतले, ते एक्झिक्यूट करूंक ना अजून सीओ. चेअरपर्सनान नोट घातल्या, कितलीशी नोट घातला, ती नोट तेजेर एक्झिक्युशन जावंक ना. चेअरपर्सन डायरेक्शन सीओ आयकना. तशेंच स्टाफांक चेअरपर्सनाची पावर आनी चेअरपर्सन म्हणजे कितें हे म्युनिसिपालिटी एक्टान बरयल्लें आसा. सीओ हॅज टू एक्ट अंडर द सुपरविजन अँड कंट्रोल ऑफ द चेअरपर्सन. तशें जायना हे सांखळी म्युनिसिपालिटीन. सीओन ऑर्डर काडला की चेअरपर्सनाक फायली दिवची न्हू. चेअरपर्सनान मागले जाल्यार, नाल्यार खंयच्याय कावन्सिलरान मागले जाल्यार फायली दिवची न्हू स्टडी करपाक. चेअरपर्सन डेली आसता ऑफिसान. आमकां पार्ट टायम एडिशनल चार्ज सीओक दिला. तो विकाक 2 दीस येता, तो सुद्दां 4 to 6, आनी ताका जाय जाल्यार 4 to 6 येता, नाल्यार 6 o'clock मागीर उपरांत येता, आनी विदाउट इन्फॉर्मिंग चेअरपर्सन येता. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. कोरोनाचे 3ऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टास्क फोर्स समिती वांगडा बसका घेतली. कोरोनाचें संकट अजून सोंपूंक ना. दिसाक कोरोना केशी मेळपाचें प्रमाण 3 ते 4% आशिल्ल्यान राज्यव्यापी कर्फ्यू आनीकय वाडूं येता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून दोगांक मरण आयलें. कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो एकूण आंकडो 3088 चेर पावलो. 220 नवे कोरोना दुयेंती सांपडले जाल्यार 188 जाण कोरोना मुक्त जाले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 1995 आसा. कोरोना महामारीच्या काळात बरें काम केल्ल्या दिवचल तशेंच मयेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो. आमचे डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर शिवाना आणि आता उपस्थित या पत्रकार भाव आणि आमचे सगळे स्टाफ PHC म्हणजे CHC बिचोलीचे सगळे आमचे MPS वर्कर्स, आमचे डॉक्टर्स, नर्सेस हे सगळे आमचो स्टाफ त्यांनी भरपूर काम केले आसा. कोविड पेंडेमीक जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना आमकां कळपाक मातसो वेळ लागलो की कशे तरेन ते पसरता, कितें आहा तें भायरच्या राज्यांत जेन्ना जालें आनी गोंय राज्यांत आमी पावलां घेतली. आयज तुमचे मदीं आमी मुद्दम आयले कित्याक इतलेच खातीर की तुमी एकदम अशें काम केल्लें स्वताचें जिवन रिस्क घालून तुमी पेशंटा मदीं वचून लोकांची गोंयची जनतेची तुमी जनतेची सेवा केली आसा. आमी हे सगळे करून पावले कारण आमकां मुख्यमंत्रीचे सहकार्य आसले म्हणून आमी ह्या सगळ्यो गोष्टी आमी पावलांनी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. आतां सगळी तुमच्या बिचोली PHC हे जे हॉस्पिटल आशिल्ले म्हाका याद आहा आमी सगळे आशिल्ले. राजेश आशिल्लो, हांव मंत्री आसतना तेन्ना आमी सुरवात केली. राजेशाची मागणी आशिल्ली की हांगा PHC सुंदर एक प्रकल्प ह्या तरेचो जावचो. आणि आयज डायलिसीस सेंटरपासून सगळ्यो गोष्टी एक करून हांगा म्हाका दिसता हांव खूब दीस पावलो ना CHC. हांगा फाटल्यान ट्रेनिंग सेंटर म्हणून हांवें केल्लें, एक बरो हॉल केल्लो. थंय आमी ट्रेनिंग इतर कांय गोष्टी आमी करूंक शकता. आमची जी स्टेट आसा गोंयची सबंद देशा भितर जर तूं नंबर ऑफ PHC जे हॉस्पिटलाचे जे आनी तेजे जे मेडिकल जे फेसिलिटीज जर तुमी कंपेर करत, ह्या सबंद देशा भितर हायेस्ट सगळ्यात बरी फेसिलिटीज म्हणटात ते आमच्या ह्या स्टेटीच्या गोंयांत आसा. आणि हांव ते क्रेडीट ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे दिता की ताणें खुबशे डेव्हलपमेंट केले. हांव जे पयलींचे GMCन वतालो आनी आतांची GMC हातूंत जर जमीन आसतलो तो पळय. सेम अप्लायज टू सगळे बाकीचे हॉस्पिटल्स आणि PHC. आयज तुमकां मोटिवेट करपा खातीर विश्वजीत राणे सगळे ऑनरेबल मिनिस्टर सगळी कडेन अशे प्रोग्राम्स दवरले जेणे करून आयज हांव तुमकां माझी सादेशी गोष्ट सांगता.
म्हाका कोणाकय कोवीड जालें की म्हाका फोन येता की बाबा आतां कोवीड जाल्लो आसा ताका मेसेज हांव मुद्दाम थंय वता तांकां केन्ना मेळटा खुबशे जाणांक मेळटा पूण हांव जेन्ना केन्ना वता खंयच्या हॉस्पिटलान म्हाका एक वेगळ्या तरेचो भंय आसता मनान की बाबा फाल्यां हे कोवीड स्प्रेड जावचें न्ही का म्हजे बरोबर जे कोण येतात ते सगळे मास्क घालून येतात तर अशा ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पोरणे गोंया सेंट कॅजिटन चर्ची लागसार चालू असलेल्या बांदकामाक सिटीजन्स ऑफ ओल्ड गोवा आणि सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन हरकत घेतल्या. संरक्षीत सुवात म्हूण अधिसूचित केल्ल्या जाग्यार रातये भितर बांदकाम येता. हें कितें चल्लां असो प्रश्न तांणी विचारला. ह्या जाग्यार आदी खूप आशिल्ली ती दुरुस्त करता अशें सांगून आतां थंय बांदकाम चालू आसा. ह्या बांदकामाक परवानगी कशी मेळ्ळी असो प्रश्नय ताणें विचारला. Our local government, no words for them. They have given ample permission. But my question to you is, are we going to allow this to happen? If we allow this to happen on protected area in Old Goa, in the village of Ella, right next to the compound wall of St. Cajetan Church, what is going to stop the builders and the building lobby from Bombay, Delhi and Timbuktu that will come and demolish all our huts, our houses and destroy our heritage? You have heard us yesterday and the day before in the CZMP hearings. There also several times heritage sites the topic has come up. This is part of that. First they destroy our coastline, they destroy our river sides, our river fronts, and now they are after the heritage monuments. जेन्ना आमी इन्क्वायरी केल्यार आमकां एक डॉक्युमेंट मेळलो तुमकां दिल्लो आहा तो सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ ASI. ते एप्लिकंट वॉज द जोस मारिया द गोवेरा पिंटो आणि मारिया लिनेट म्हणून. ते सर्वे नंबर वॉज मेन्शन एज 41 एला तिसवाडी. मागीर तेणे नेम ऑफ द मोन्युमेंट अफेक्टेड एज सेंट चर्च ऑफ सेंट कॅजिटन ओल्ड गोवा आणि आर्क ऑफ वायसरॉय ओल्ड गोवा. देर आर हेरिटेज मोन्युमेंट्स. Height of the monuments are 18 meters. Height of the existing building proposed for the construction residential is 9 meters. I think the report of distance of proposed construction from the monument protected limit falls in protected area. Protected and regulated under which proposed construction falls within the protected area as per the Gazette notification published on June 1, 1968. Surrounding area and approximate height and the existing building monuments are situated on plain land. Surrounding situation and the approximate height of the existing building nearby proposed construction. There are few wooden structures in surrounding area. However, the most area is covered with a coconut plantation without any structures. हे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन सेंट कॅजिटन कॉन्वेंट आसा ताच्या जी प्रोटेक्टेड एरिया आसा तितून भितून बांदता. आणि हे कंस्ट्रक्शन हे पॅन्डेमिकान इतले फास्ट बांदता रातचे दीस रात थंयसर काम चलता. तुमी फाटल्यान फोटो पळयले आसतले थंयसर एक धाकलीशी होंप आसली ती रातयां भितर ही होंप ना जाली आनी थंयसर आयज 2 माळयेचो स्ट्रक्चर आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां आमी प्रेस नोट दिला तितून सारकी डिटेल माहिती आसा. हे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आमच्या इगोर्जे ज्यो आहा ती एरिया प्रोटेक्टेड एरिया आहा थंयची सेन्सिटी आसा थंयसर पवित्रपण आसा तें आमी डिस्ट्रॉय केल्लेलें आमकां दिश्टी पडटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. 10 जुलय 2019 हो गोंयचे लोकशायेंतलो काळो दीस मानचो पडटलो. कारण ह्या दिसा 10 काँग्रेसवाले भाजपात गेल्ले. दुसरे पार्टीचे आमदार चोरून व्हरपाचो नवो पायंडो भाजपान घातला. आम आदमी पार्टीन म्हटला लोकांचो मॅन्डेट चोरपाचो गोंयचो मॉडल भाजपान देशभर व्हेला असो आरोप आपाची दिल्लीचे आमदार आतिशी सिंगान केलो. दिल्लीचे आमदार आतिशीन शेनवारा पत्रकार परिशदेत काँग्रेस आणि भाजपाची धुलाई केली. लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स नावाची आपाची वेबसायट आसा. ताचेर 10 दिसां भितर 70,000 लोकांनी गोंयचें राजकारण बदलपाचो सोपूत घेतलो अशी माहिती तिणी दिली. आयकात तिका. गोवा के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था. लेकिन जब कांग्रेस के 10 एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उसी पार्टी में जिसे गोवा के लोग हराना चाहते थे जिस पार्टी को, तो वो गोवा के लोगों के लिए
वो गोवा के लोगों की वोट के लिए, वो गोवा की डेमोक्रेसी के लिए पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। वो उनकी वोट का इंसल्ट है कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप किसको वोट देते हो, वोट तो एक ही जगह जाना है। जनता का फर्क नहीं पड़ता कि जनता का वोट कांग्रेस को गया या बीजेपी को गया। फाइनली आप कांग्रेस को वोट करो या बीजेपी को वोट करो, वोट तो बीजेपी को ही जाना है। द पीपल ऑफ गोवा रिमेंबर दिस बिट्रेयर। द पीपल ऑफ गोवा रिमेंबर दैट दे थॉट कांग्रेस वाज एन ऑल्टरनेटिव, बट कांग्रेस सोल्ड द मैंडेट। कांग्रेस एमएलए सेड कि हम तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब आप ही मुझे बता दीजिए पिछले 2 साल में इन 10 असेंबलीज में क्या डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है कि उनके पर्सनल बैंक बैलेंस का डेवलपमेंट हुआ है, इन एमएलएस के एसेट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इनके दोस्तों और परिवार वालों के बिजनेसेस का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गोवा की जनता का डेवलपमेंट इन 10 असेंबलीज के लोगों का और वोटर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बीजेपी को भी पता था कि गोवा की जनता उन्हें नहीं चाहती है, गोवा की जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया है, तो उन्होंने सोचा चोरी से, पीछे के दरवाजे से ये मैंडेट हम यहाँ से चोरी कर लेते हैं, और फिर गोवा मॉडल मैंडेट चोरी करने का वो पूरे देश भर में लेके गए। अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने इस गोवा मॉडल को इस्तेमाल किया कि लोग हमारे खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां पे सरकार बना लेते हैं। In only 10 days, more than 70,000 people have come together with these pledges. हमारी एक वेबसाइट है लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स, आप उस पर देख सकते हैं कि रोज कितने प्लेजेस हो रहे हैं, टोटल कितने प्लेजेस हुए हैं। ये हमारा कैंपेन जारी रहेगा, लेकिन एज ऑन टुडे मॉर्निंग मात्र 10 दिनों में 70,000 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम गोवा की राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम गोवा की राजनीति को साफ करना चाहते हैं। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. वेंचणूक 6 म्हयन्यार तेंकल्या, ताका लागून भाजपा फास्ट ट्रॅक मोडात आसा. सोमारा भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत येतलो. 2 दीस तो गोंयच्या दौऱ्यार आसतलो. पक्षाचे आमदार, मंत्री, कार्यकर्ते तशेंच हेर घटकां बरोबर बसका घेवन वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतलो, गोंय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. नड्डा वांगडा राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष आनी गोंय मुखेली CT रवी हे गोंय दौऱ्यार आसतले. सोमार आनी मंगळारा ते गोंयचो दौरो करतले. तिकिटीचेर हे बसकेंत कांय निर्णय जावचो ना, तानावडेन स्पश्ट केलें. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि आमचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री BL संतोषजी आणि आमचे प्रभारी गोंय राज्याचे पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी CT रवीजी हे तिगय जाण गोंया भितर येतात. CT रवीजी हे आज गोंयान पावतले. JP नड्डाजी हे सोमारा दीस 12 तारखेर गोंयान येतात. त्यांच्या बरोबर आमचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री BL संतोषजी आसतले. 12 आणि 13 असे 2 दीस त्यांचो गोंया भितर ते गोंयान आसतले. आणि त्या निमित्तान तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो बैठका, कारण हे सगळे मिटींग जे आसात ते पार्टीच्या आमची वेगवेगळी विंग्स आसात त्यांच्या बरोबर तेंच्यो बैठका आसतल्यो. आमच्या पार्टीचे आमदारा बरोबर त्यांची बैठक आसतली. आमच्या मंत्र्या बरोबर एक पार्टीची लेजिस्लेचर विंग म्हणजे आमदार आणि मंत्री आणि खासदार, केंद्रीय मंत्री हांची एक कंबायन बैठक, त्यानंतर वेगळी एक बैठक ही आमदार बरोबर जातली, वेगळी बैठक मंत्र्या बरोबर जातली. पार्टीची कोर टीम हांच्या बरोबर बैठक जातली. पार्टीचे स्टेट ऑफिस बेरर, पार्टीचे डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि पार्टीच्या मोर्चांचे स्टेटीचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस अशी एक कंबायन बैठक ही ते घेतले. त्याच्यानंतर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष जे आसात त्यांची बैठक जातली. ती बैठक स्टेट ऑफिस बेरर जे आसात त्यांच्या बरोबर एक कंबायन बैठक जातली. आणि मागीर एक शेवटची आणि एक जी बैठक आसा ती आमचे मंडळाचे प्रभारी जांकां आमी म्हटल्यात त्या प्रभारी बरोबर एक त्यांची बैठक जातली. आणि हे सगळे जाल्यानंतर
आमची मिडिया सेल, सोशल मिडिया सेल हांच्या बरोबर बैठक जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत शेनवारा राती कडेन घोग्यांनी पावस पडूं येता. आयतारा गांवगिऱ्या वाठारांनी दाट पावस पडटलो. तशेंच सोमार आनी मंगळारा घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां परत ह्याच वेळार मोग आसचो.